पयर आमची ऑर्डिनरी कावन्सील मिटींग जाली आनी कावन्सील मिटींगे आमी डिसायड केलें की जे शॉपवाले जे आमची इंदिरा मार्केटाची हांव उलयतां, इंदिरा मार्केटान जी शॉपां आसा आमचे कडेन टोटल 29 शॉपां आसा आनी ह्या 29 शॉपांचे आमकां ड्यूज जवळ जवळ 75,35,000 हे आमकां येणे आसा। तेन्ना हितूंची जवळ जवळ आमी 5 दुकानां सील केल्लीं आसा, 5 दुकानां सील केल्लीं आसा आनी प्रत्येकाचो एमावंट पळय जाल्यार भरपूर वाडीव आसा। कित्याक रेट पळय जाल्यार पयलींच्या शॉपाचो एक 700 रुपया पर मंथ किंवा 800 जावं 1000 असोच रेट आशिल्लो अजून पर्यंत रेट तेंचो तो आनी तेंचो वाडून रेट लाखाचेर पावला। सो हांव सगळ्यांक अपील करता, परत दिता सगळ्यांक रिक्वेस्ट की जाता तितले बेगीन मातसो जो ड्यूज एमावंट आसा तो मातसो फारीक करचो आनी हितून कित्याक हें म्युन्सिपालिटीक लॉस आसा आनी जितले बेगीन पयशे भरतले तितले आमी कोणाचे वाटेक वचपाचें ना आनी जर दुकानां सील मारलें सील दुकानां सील केल्या नंतर मात आमकां त्रास करूं नाका, इतलेंच एक रिक्वेस्ट। हे आतां कितल्या वर्साचे? जवळ जवळ 10-15 वर्सांचे फाटलें ना थोडें कितें पयलीं थोडें कितें भरलेलें पूण अजून पर्यंत तरी हो जे जायते अशे शॉपवाले आसा हे दुसऱ्यान कितें केलें तांणी शॉप आपल्या नांवार घेतलां आनी थंय भाड्या दिल्लें आसा न्ही। हें आतांचें न्ही, आमी स्ट्रिक्टली पयर कावन्सिला मिटिंगां घेतलां की सगळे कावन्सिलर आशिल्ले आमी ठरयलां की हितून कोणूच मदीं पडपाचो ना। कित्याक हो म्युन्सिपालिटीक रेवेन्यू कळ्ळें न्ही, सो सगळो जाता तितलो बेगीन हे आतांचेच न्ही, हे जवळ जवळ 15-20 वर्सां पयलींचे सुद्दां जे रेंट पळयत न्ही हे जवळ जवळ 75 हे फक्त इंदिरा मार्केटाची उलयता हांव, जवळ जवळ 75,35,000 सुमार हे आमकां म्युन्सिपालिटीक येणे आसा ओन्ली फक्त इंदिरा मार्केट ह्या एरियेचे। रिव्यू करपाक तेंच्यांनी पयशे भरपा जाय, टोटल पयशे भरपा जाय म्युन्सिपालिटी। ना 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 तितून आमी कोण मदीं पडपाचें ना 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 सगळ्यांनी हय डीएमए कडेन कितें आसता पयशे हे आतां जे आमी सिरियसली घेतलां हें, कित्याक म्युन्सिपालिटीक फाल्यां म्युन्सिपालिटीचो पगार आसता, सगळे हितून पयशे कमी पडटा कळ्ळें न्ही, आमकां आनी खंयचे पयशे मेळटले। सो जाता तितले बेगीन हांव परत अपील करता की सो हे तुमगेले आतां इंदिरा मार्केट सोडून बाकीचो तुमकां टॅक्स रेग्युलर येता काय म्हणटा लोकांक मेळटा, पूण अशी हें इंदिरा मार्केट सोडून बाकीचे आमची न्यू मार्केट कॉम्प्लेक्स आसा थंय 2-3 दुकानां सील केल्लीं आसा, थंय आमकां पेमेंट जो आसा बाकीची आनी 26-27 3 दुकानां आसा तेंचो प्रश्न जो आसा तो कोर्टान आसा अशें कळ्ळें। अशें करून तेंचोय भरपूर आमी कांय न्ही म्हळ्यार आमकां जवळ जवळ म्युन्सिपालिटीक 3 कोटी मोर देन 3 crores आमकां येणे आसा ओवरऑल म्युन्सिपालिटी जुडिक्शन मोर देन 3 crores आमी हे ते खातीर ही आमी सुरवात केल्या ही सुरवात आमी कोणूच मदीं पडपाचें ना कावन्सिलर कळ्ळें न्ही, कोणूच आमकां इतलें जाय की जाता तितले बेगीन कळ्ळें न्ही, परत एकदां अपील करता की जाता तितले बेगीन लोकांनी। सो चीफ ऑफिसर इनिशिएट करता कितें आतां एक्शन कितें आसता चीफ ऑफिसरूच हें करपाक लागलो कळ्ळें। तशें आमी स्क्रॅप यार्डाकूय सगळ्यांक नोटीस काडल्या, शोकस नोटीस काडल्या तांकां आनी ती बी जातले बेगीन आमकां डेडलायन ह्या म्हयन्याची 30 तारीख पर्यंत आमकां डेडलायन दिल्या, तेचे पयलीं तेणी खाली करना जाल्यार आमी म्युन्सिपालिटी ताबडतोब एक्शन घेतली।